दामुले तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दामुले तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गाडी बिडी घेऊन फिरताना कसली अडचण येईल असताना कुळा माहिती शब्द घेऊन बसलेले 12 मी राखणारा पावन पुरकेची अडचण हांव सगळे केंद्रातले नेते माननीय नरेंद्र मोदी जी आसतलो, अमित शाह जी आसतले, JP नड्डा जी आसतले, BL संतोष जी आसतले, त्याच बरोबर गोंयचे नेते आमचे प्रमोद सावंत आसा, ताचे फाटल्यान आमचे श्रीपाद नायक आसा. सगळ्या नेत्यांचे हांव पयलीं आभार मानता की तांच्यांनी म्हजेर ही जबाबदारी दिली आनी तांकांय विश्वास आसा की ते हांव समर्थपणे ती फुडें व्हरतलो. आयज चॅलेंजीस इतले आसा की येणारे निवडणुकोच न्ही जाल्यार आमकां संघटनात्मक बांदणी आसा ती करपाक जाय. नवीन आनी जुने हे सगळे एकठांय मेळून फुडें वचप ही आतांची गरज आसा. पक्ष जसो वाडटा तशें नवीन पक्षांत प्रवेश करता आनी नवीन पक्षांत प्रवेश करतकीर तेय आपली काही तांचे इच्छा जे आसता तांकांय पद दिल्ली आसता. अशा वेळाचेर खंय तरी आमचे कडल्यान खंय तरी दुर्लक्ष जाता जुने जाणटे जे कोण कार्यकर्ते आसा तांचे. अशे सगळ्या कार्यकर्त्यांक कडेन आयज खूब तांचे मनांतल्यान उमळशी कशी आसा की आमी तांकां परत एकदां सगळ्यांक सांबाळून घेवपाचें आनी तांकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाक जाय. आनी असो पक्ष जो वाडत आसा तो असोच वाडत ना. म्हणजे 2 खासदारां वयल्यान जसो तो 303 जालो, अप एंड डावन सगळे आमी पयले, तसोच मेंबरशिपीनी तो वाडत गेलो आनी इतले मेंबरशीप वाडत आसा. तर तेन्ना नवीन येतात तांचे खातीरय आमकां काही तरी पदां आनी तांचे खातीर काही तरी काम हें आमकां दिवपाचें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणून येणारो वकाळ हो सगळ्यांक बरोबर घेवन सगळ्यांक एकठांय करून वचपाचो आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या सगळे कार्यकर्त्यांक आनी सगळे जनतेच्या आशिर्वादान येणारे 2027चे इलेक्शन 27 जो मंत्र दिला तो आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी ही मोख घेवन आमी फुडें वतले. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा दामुले तुम आगे बढ़ो. प्रश्न एक मी सांगता, तुझो प्रवास जो आसा तो एक भाजप कार्यकर्ता, बॅनर बांधपी कार्यकर्ता, तो प्रदेशाध्यक्ष, त्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाक जाय आनी आजचे जे तुमचे कार्यकर्ते आसा एज अ प्रदेशाध्यक्ष तुमकां कितें मेसेज दिवपाक? कदाचित हांव अशें म्हणना की हांव कोण तरी व्हडलो आदर्श म्हणून. हांव अजुनी सामान्य कार्यकर्तोच आसा. अजुनी हांव घोशणाय दिता. अजुनी जर म्हाका बॅनर बांद म्हटल्यार हांव बॅनर बांदता. हांव म्हणटा जर मुखार जर वचपाक जाय ह्यो काही तरी गुण आसा ते घेवचे पडटले. म्हणजे केन्ना केन्ना अशें आमकां दिसता की अरे आपल्याक डावरलो काय, आपूण फाटीं पडलो काय. तूं काम करीत राव. पक्ष योग्य ती दखल घेता. म्हणजे वेळ आसूं म्हणजे केन्ना केन्ना दिसता की तो पयर जावपाचो काल जावपाचो, तशें कांय नासता. तुमच्या कार्याची दखल घेवपी वयर नेते खरेंच बसल्यात. ते वेवस्थीतपणे तांकां सगळे रिपोर्ट्स मेळटात, वेवस्थीतपणे तुमकांय ते वॉच करता. केन्ना केन्ना कोणी शॉर्ट टर्माचो फायदो चिंतता. मागीर आतां खंय तरी उडी मारली थंय गेलो थंय आपल्याला आतां फायदो जातलो म्हणून, पण तो जनमानसान भितर लोकांच्या नजरेंतल्यानय मातसो पडटा. निश्ठा ही खूब म्हत्वाची आसा, लॉयल्टी ही म्हत्वाची आसा आनी त्याच बरोबर काम करतना निश्ठेन आनी लॉयल्टीन जर काम मेहनत केली ताचें फळ खरेंच बरें मेळटा. आनी इतल्या वर्सां जी लिगसी जी आसा, जी ह्या गोंयांत जी काशिनाथ परब सारके आसतले, दादा हर्लेकर आसतले, ताजे नंतरचो जो श्रीपाद नायक सारके आसतले, मनोहर पर्रीकर आसतले, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राजे नार्लेकर, ह्या सगळ्यांनी जे पळय तरेन विनय तेंडुलकर, विश्वास सतरकर ह्या सगळ्यांनी ज्या तरेन आपलो एक दबदबो आनी एक नांव दवरिल्लें आसा, ह्या संवसारान कोणी तरी आपलें एक नांव दवरपाक जाय. त्या नांवान भितर ह्या सगळ्या नामावलीन भितर आपलें नांव पडचें अशी कोणाक इच्छा जावचें ना. म्हाकाय इच्छा आसा ती आनी म्हाका दिसता त्या इच्छे पर्यंत हांव वेवस्थीतपणे पावलो. आनी हे सगळे कार्यकर्त्यांचे मडगांवकारांचे मोग आसा. मडगांवकारांनी म्हणजे फातोर्डा अशें म्हणून म्हणना, मडगांव आनी फातोर्डा हें एकच. मडगांवकारांनी म्हजेर खूब मोग केलो. म्हाका आयज बसून तांणी मान सकयल घालपाक दिली ना. कदाचित घडये मातशें इलेक्शनाक म्हाका अपयश आयलें जाय, पण म्हज्या मतांच्या हातून भितर एक मत कमी केलें ना. पयल्या इलेक्शना पासून आतां पर्यंत 5695 पासून दुसऱ्या इलेक्शनाक 7943, 2 वार्ड गेले तरी पण 8436. ताजे नंतर परत इलेक्शन 9182, ताजे नंतर इलेक्शन 9500, परचें इलेक्शन 9800.
एक मत कमी केलें ना. हांव मडगांवकाराचो ऋणी आसा. हांव ह्या सगळ्या समेस्त मठग्रामस्थ म्हणटात जे कोण मडगांवकारांनी मना पासून म्हजें हें दाखयली, तांच्या बरवशाचेर तांच्या मोगाचेर इतले पर्यंत पाविल्लो आसा. हें संघटन थंय बीन तितलें उरलें. त्याच बरोबर हेंच अशेंच संघटन संपूर्ण गोंय बरोबर जातलें. लोकांचो हें मेळटलो, तेंको मेळटलो आनी लोकी बीन विश्वास जाचेर दवरतात. जो मनीस उतराक जगता, जो मनीस वेवस्थीतपणे काम करता, म्हाका निश्चितच ह्या दामबाबाच्या थळान, ह्या दामबाबाच्या पांय कडेन म्हाका हांव खात्रीपूर्वक सांगता, येणाऱ्या इलेक्शना कडेन लोक चेहराय पळयतले, लोक निश्ठाय पळयतले आनी लोक कोण उतर खरें करतात तेय पळयतले. जशें नरेंद्र मोदीजी उतर दिता, खरें करता, तांचें नेतृत्वूय पळयतले आनी आमचे कडेन जुडटले, जॉयन जातले आनी 27 आमी करतले. पयलीं चॅलेंजीस कितें आसतले? फर्स्ट चॅलेंजीस कितें? कार्यकर्त्यांची फळी आनी घट करप, लोकां कडेन वचप, रीच करप. सगळे 40 मतदारसंघान भितर आमचे जे मंडळां आसा थंय वचप. मंडळाच्या भायरूय बीन लोक आसा. म्हाका आयज दीसभर फोन आसा, म्हाका मदीं फोन बंद करचो पडटा कारण तो ड्राय जाता. परत म्हाका चालू करचो पडटा. हेंच दाखोवन दिता की जुने सुद्दां कार्यकर्ते अरे आपूण अध्यक्ष जाला, मागीर इतलो जो अभिमानान सांगता, मागीर तांकां भितर जें पळय चैतन्य आयिल्लें आसा, उल्हास जो आसा, तो उल्हास म्हाका याद जाता ज्या वेळाचेर हांगा गोंयांत जेन्ना अटल बिहारी येताले, ज्या वेळाचेर प्रमोद मानाची बैठक जाताली, ज्या वेळाचेर सुषमा स्वराजांची बैठक जाताली, ज्या वेळाचेर हे व्हडले व्हडले लिडर जाताले, तशें एक प्रकारचें वातावरण आतां पर्यंत डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हांच्या हातून भितर आयज जें पळय जालां, तांणी जो विश्वास दाखयला ताका जाता. आनी म्हणून त्या सगळ्यांच्या हातून हांव इतलें सांगूंक शकता की एक बऱ्या राज्याचे हातून संकल्पनेंतल्यान जे नरेंद्र मोदींचे जे कल्पना और स्वप्न आसा ते स्वप्न साकार करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसता. मडगांव बाजारकार मंडळाच्या वतीन हांव दामू नायकाक पयलीं शुभेच्छा दिता. आनी जो आतां तेणे काँग्रेसींतले आतां सामको काँग्रेसीक उरले ते संदर्भ नाश करपाचो हें आतां दामू नायकान पळोवपाचें. कित्याक ते थोडेच उरल्या तांकांय काबार करपाचो सगळो हो आतां दामू नायका कडेन आसा. कित्याक म्हाका खबर आसा दामू नायक कशी एकटे करून सगळे लोकांक हें करता. कित्याक तेजे कडेन पयलींच्यान नातें आसा आनी ताका खबर आसा तेणे सगळे कडेन पळय ज्या तरेन तेणे मांडावळ केल्या, सगळे आमगेले ग्रुप्स वाडयल्यात, एक बुथाचेर ताणें सगळें हें करून केलां. त्या हितून ताका सगळें हें आशिल्ले कारणान सगळे लोक तेजे कडेन पळय आतां तो इतले वेळ प्रेसिडेंट जाला पूण तो सकयलो एक धाकटो सुद्दां भुरगो वचून एक दामू म्हणून तेजे कडेन उलोवपाक शकता असलो आमगेलो दामू. तो आपूण प्रेसिडेंट म्हणून हें करना त्या नातान कित्याक आमी सगळे मनीस तेजे कडेन दामू ह्या खानार हात घालून उलोवपाचो असलो आमगेलो दामू. पूण हांव आमगेल्या मार्केटाच्या वतीन दामूक शुभेच्छा दिता, तेगेले मुखाली वाटचाली शुभेच्छा दिता. 27 हो नारो तेंच्यान धरला, तितून आमी तेंचे बरोबर आसतले. पेडाची कमिटी वतीन आमी तेजे बरोबर आसा. सगळ्या मार्केटाच्या वतीन हांव तांकां हे शुभेच्छा दिता आनी 27 आमी 27 तुका हाडून दिता हें आमी तुमकां उतर दिता. आतां इतले वर्सां दामबाबाक पळयता म्हणजे दामू दामबाबा पळयता दामू नायका पळयता. म्हाजें दामू नायका कडेन इतलें क्लोज हें आसा, सामकें घरचें हें आसा. तेणें हें इतलें जोडलां आनी सीएमान पयर सांगलें 2-3 दीस यंग भुरग्यांक मुखार हाडचें म्हणून. अशेंच एका अतल्या भुरग्यांक यंग भुरग्यांक हाडून हें सीएमान एक बरें केलां. आनी तेणें एकच पार्टी धरली अजून, बाकी लोक सगळे पार्टी मिक्स जाल्या. दामू नायकान अजून एक पार्टी चेंज करुना. तो 2 वर्सां जिखलो, 2 टायम जिखलो, मागीर तो पडलो तरी पूण बीजेपी ताणें सोडूना. दुसरी पार्टी ते कितले फाटी आपयताले पूण ताणें खंयच हें करुना. तें ताका हें फळ मेळ्ळां. आनी तेजी एकच उतर, तो सदांच कोण कितें म्हणा दामू नायक आपणें काम करना, पूण ताका जेन्ना फोर्स नाशिल्लो तेन्ना पसून ताणें काम केलां आनी अजुनूय तो काम करता. हेजे फुडें आमचो ताका फूल सपोर्ट आहा. अशें बहुजन समाजाक जेणे एक हेजी आमकां प्रेसिडेंट केला, अशें करून मुखार आमकां अशेंच बहुजन समाजाक तेंच्यांनी वयर काडपाक बीजेपीन आनी असले लोकांक काम